तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय ओम शांती 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 ही ज्योतिष दर्पण पळयता आमगेल सक्कड वीक्षकांक मगेल प्रीतीपूर्वक नमस्कार. आज आम्ही मंजेश्वरचे तुमकां पूर्वजनाक सदाण परिचय आसा. छत्रपती शिवाजी प्रभू माम हांकां कवडे ज्योतिष म्हळ्यार गुल्लू घालची मुखांतर तुमगेले क्वेश्चनाक आन्सर दिवचाक एक प्रयत्न करचे खातीर तांकां आमी प्रितीन आयच्या कार्यक्रमाक आपयलेलो आसा. प्रितीन हांव तांकां स्वागत करता. तशी तुमकांय तशीच आमी ज्योतिष दर्पणांत तूं आतां रिसेंटली एक 7-8 एपिसोड कशें म्हळ्यार तुमगेले फोन कॉल्स आनी घेनी वास्तू शिकोवचे, ज्योतिश शिकोवचे, बेसीक पंचांग पळोवप शिकोवचे, अशी 7-8 एपिसोड केल्ले स्वल्प तुमकां माहिती दिवका म्हणाल खातीर जावन. तशी आत्तां कशें म्हळ्यार तुमकां कॉलाक म्हळ्यार तुमगेले प्रश्नाक उत्तर दिवच्याक आमी संपूर्ण तुमकां अवकाश कोण दिता आसाची. तुमकां डिस्प्लेंत एक नंबर दिसता आसा, त्या नंबराक कॉल करून तुमी ज्योतिशाचे तुमगेले कसले एक प्रश्न आसा जाल्यार खंडीत तुमी निमगू येता. ते खंयच्या टायमा प्रश्न म्हणा प्रत्येक ज्योतिष दर्पण सांगता म्हणना तुमकां कळटा म्हण लागता. एक प्रश्न चुटुको जावन निमग्याची आनी फोन करतना लावड स्पीकर दवरचे, बाकी डिस्टर्बन्स अशे ना नेटवर्क प्रॉब्लेम अशे अशी नत्तील कडेन ते पुरे पळोवन घेवन एक चांग एटमॉस्फियरार एक कॉल करायचे. तशी प्रमाण मस्त नंतर तुम्ही येता आसाचे वापास कवडे ज्योतिष सांगू का जनाक मस्त आमी ज्योतिषा विशयी माहिती पुरो दिल्ले. पंचांग पळोवचे, वास्तू तुमीची वास्तू केलो क्लास केला तुमी मस्त फीडबॅक आनी येवन अशें पुरो वास्तूचे तुमी शिकून जातरी फीडबॅक कशें आशिल्ले? गुरुभ्यो नमः. वास्तूचे तुमगेले तरी राताराती सुमार जणांनी आमकां संतान त्या तरी जायनी हेका तरी जायनी आमगेले बेडरूम अग्नी म्हणलें तसोचें म्हणून सुमार जणांनी फोन केला. आयलें ताय म्हाका सोदून स्केच घेवन निजावन इट इज एप्रिशिएबल. तुमकां आतां तो निजावन तुमी जनाक एक एज्युकेट करचें म्हणून सांगू येता. तशी तुमगेल्या कॉलाक आमी वेट करताची. तुमगेल्या कसले प्रश्न आसा म्हणजे जाल्यार खंडीत कॉल करायची. आज कशें म्हळ्यार एपिसोडान तूं डिस्कशन स्वल्प उणें आसता ता म्हळ्यार मस्त तावडी सांगलें हांवें मस्त एपिसोड तोन कॉल घेयनी तुमगेल्या कॉलाक मस्त एपिसोड तोन तुमी रक्ताशा पुरोवची. तशी एक आतां तुला ना तुमकां एका कॉलाक आमी अवकाश करून दिता आसाची. विंगड गांवांतल्यान पयली तशीची पयली मंगळार विंगड गांवांतल्यान कॉल गुजरात म्हणलें राजस्थान म्हणलें एकाची प्रोग्रामान तो 20 कॉल इंडियाचे विंगड मुल्यांतल्यान आयला. तशें म्हणून आमकां एक खूश कसा म्हळ्यार प्रति एक मुल्यांतल्यान आमगेले समाज बांदव ह्या कार्यक्रम पळयताची म्हणून सांगून ह्या कार्यक्रमा विशयी कशें दिसता? कार्यक्रमा विशयी तूं मस्त एक जनांक रीच जाता असं म्हणून सांगू येता. आनी निजावन केलो जन आमकां कोणूय सांगनी आमकां कोणूय आमी निजावन तांणी कशें म्हळ्यार सादारण कसले प्रश्न वताचे होगळसून सांगताचे हांव तूं तांकां क्लियर जावन आशिल विशय कळटा. आनी न्हय बाकी ज्योतिशान सांगेल जावो बाकी वास्तूच्यान सांगेलें रियली एक आमची गेल म्हण न्हय आमगेल समाजाक रियली वर्थ म्हणून सांगू येता हांवें. कित्याक म्हाका होगळसून सांगचें न्हय. हाजी रिस्पॉन्स कितले आसा म्हणून सांगल्यार युथ ऑफ GSB विवर्स केलो जन मेगेले ज्योतिशी शिकयता हांवें म्हणून सांगताचे खंडीत शिकयताचे. तुमकां ताजी एक अभिरुची आसा. अभिरुची म्हळ्यार कसं म्हळ्यार मेगेले ऑलरेडी 3-4 मेगेले म्हाका शिश्य जाल्ल्यांची बट हाजी खातीर न्हय तांकां तांगेले जाता अर्थ आसले योग शिकचे म्हळ्यार टायमपासा खातीर शिकचे की न्हय बदल शिकचे की म्हणाले एक योग आसा. तो योग असल्यार खंडीत तांकां फ्री ऑफ सर्वीस हांव शिकोवन दिता. तांकां इंट्रस्ट जावका बेसीक नॉलेज जावका तांकां शिकूं येता कोणेंय शिकूं येता. ह्या व्हडले विशय न्हय. कॉलर आसा की ओके. तशी आनी कसं ब्रह्मा आतां योग म्हणून म्हणटाचे विंगड योग आसता. आतां आमगेल्या समाजांत हांव मस्त कॉल पळयता पूर्वजनां येवचे एके सोयरिके विशयी एके उद्योगा विशयी म्हळ्यार उद्योग केन्ना मेळटा एके शिकवण एक काम म्हळ्यार शिकवण खंयची शिकवण लागता चड येवचे सोयरिके विशयी व्हडलेक जाता लेट जाता असं म्हणून सांगून आमगेल्या समाजांत म्हणे प्रत्येक समाजांत चल्यो उण आहे बट एक व्हडलीक लेट जावच्या ताका एक योग म्हणस की ताका योग म्हणाले 286 योग ಅಂತ 286 योग वर्क जत्गे म्हणणे शास्त्र पळयतना हांव कितले खंयचे ग्रंथांनी पळयलेले एक BV रामनान योग बरयलेले तूं 286 योग सांगता तो जाल्यार 286 योग जनाक एप्लिकेबल जाता म्हणून सांगात ते जावका जाल्यार तांगेले फावंडेशन गट्टी जावका आमगेले घर
घरा भितर एक चोरान रिगू नज्ज जाल्यार आमी ताका जाल्यार बंदोबस्त करका नातले न्यायालय जरूच्या नज्ज जाल्यार ताका जावं जाल्यार आमी सेफ्टी हें करून घेवका घराक वाळटी येना तशी ताका बंदोबस्त करूंक जाय. तशीच योग आसा योग भंग जावचे कशें म्हळ्यार जातकांत ಕೆಲವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ म्हणून आसा. नेगेटिव्ह आस्पेक्टस म्हळ्यार चांग आसता आनी वायट आसता तशी सकडालोट आसता. उदाहरणेक पंचमार्शन आसा एक जातकार वार्डीक तागेले डिले करता. सपोज तागेले वार्डीक भोग्य जाली ताका चिरडून जावचे डिले करता. एक कॉलर आसा प्रमाण पुत्तूरातुलान अण्णप्पा भट म्हणून कॉलर आसा. नमस्कार. नमस्कार सांगायत पडवा आहे ना ऐशी आणि मुखार त्याचे परा वक्र शनी याकडे चेंज जाऊन येतं गे त्याच्यानंतर कर्काटक राशी कशी असं वक्र जत्तरवा होय आतले चाणक्याचं कर्काटक राशी पर जुलै 14 वक्र जत्नो शनी वक्र जावन वापस आश्लेष नक्षत्राक आत्ता अष्टमार गेला शनी. अष्टमार म्हळ्यार आश्लेष कर्कट राशी दखून आठ घरांतू शनी बरसरला ते ಸ್ವಲ್ಪ वायट ಸ್ವಲ್ಪ जागृत करून घेवका. ऍक्सिडेंट जावचे नातले वायट अपवाद येवचे नातले खामुखा बायल चेडू असले बायल चेडू आले जावका म्हणून लढायचे रिजन आसना नातले खंयचे चिल्लेले उलयले तिणी तुमकां कसले बांदून दितले तिकन तुमकां तशी जाताले कसं जत्त म्हणून सांगू जायना ಸ್ವಲ್ಪ जागृत जावका. व्हेकल ड्रायव्हिंग करताना एक अड्डेस वर्स जागृत वक्र म्हळ्यार मागशे येता जाल्यार तो मुखार गेल्यार मागशे येता देखून तुमकां अष्टमा शनीचे फल कळ्ळें सप्तमा शनीचे फल येना. ಸ್ವಲ್ಪ बायल मनशालागे न्ही कसलें डिलींग म्हळ्यार तशें न्ही कोणाकय हेल्प केल्यारय जागृत करूंक ते तुमकां एक बात जातली म्हणून बायल मनशाले म्हणून प्रत्येक विशय अष्टमा शनी म्हळ्यार तुमी कोणाकय दुड्ड दिल्यार सिरकोन पडटले जे कसले जायत म्हणून सांगना अपवाद येतालो ऍक्सिडेंट जातले मस्त जागृत करून घेवका. अष्टमा शनीक बेस्ट परिहार कसो म्हळ्यार शिवाल देवस्थानाक प्रति ಶನಿವಾರ ತಿಳಿಯಲ್ ತೆಲ್ ಮತ್ತೆ ಓಳ್ಸುನು ತನ್ನಿ ಪುತ್ತೂರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಭಟ್ಮ वैदिक तानी अण्णप्पा भट नमस्कार मामा तुम्ही ते शनी शिवाल देवस्थानाक घाले शनी देवस्थान न्ही शिवाक नातल्या हनुमंताक दियाचे ताजे निमती तुमकां मस्त अनुकूल जावन येता. जागृत करून येवका. अष्टमा शनी ब्रिथींग रिलेटेड प्रॉब्लेम येवचे साध्य आसा. कर्कट राशीक शनी बसला देखून कर्कट म्हळ्यार एक हार्ट रिलेटेड नातल्यार इंटस्टायनल रिलेटेड त्या देखून श्वासाक संबंध पाविले अस्थमा नातल्यार सायनसायटिसाचे प्रॉब्लेम येताले जागृत करून घेवका म्हणून सांगचे मात्र एक आमी सांगू येता. येस येस जयत भटमाम ओके ओके पुतूरच्या भटमाम अण्णप्पा भटमाम म्हण तशी तशी तावळ कसा निमित्त आशिल्लो योगाचे विशय. योग म्हणल्यार निजावन कशें म्हळ्यार मनशान जातकांत तांकां योग तो योग यो योग म्हणून होगळसून सांगताचे नातल्यार बुकार बरोवन दितात तप्प ते योग केदान योग दिवचे म्हळ्यार लायक दशेर योग दिवचे आनी योग दिताना कसं म्हळ्यार वायट दशेचे परिहार कर न्ही जाल्यार योग दिना तूं. तुमी एक कार घेतल्या 20 लाख रुपयाचे हे फुडें सांगलां हांवें पेट्रोल घाल न्ही जाल्यार धांवतोय तशीच योग केन्नाय भंग जाता. योग भंग म्हळ्यार तुका कसलो म्हळ्यार केलो सकट नेगेटिव्ह आस्पेक्टस मनशा वटून जन्मार येताना आसा. कसं खातीर म्हळ्यार शास्त्रांतू तांणी फुडल्या जन्मांतू तांगेल मालगड्यान केलेले कर्मफला म्हणटात. पंचमहाऋषीन आसल्यार ताका एक वायट उत्तर तोंडांतू फट्टन येवचे नातल्यार तागेल मनांतू अन्यकलेल ಬಗ್ಗೆ एक सॅटिस्फॅक्टरी मायंड आसना अन्यकलेल ಬಗ್ಗೆ वायट लेखता ते तागेल दोष न्ही तागेल पूर्व पुण्य स्थानार आसा देखून ते ताका बाद दिता. ताका कसं करका म्हणून शिवाला आराधना केल्यार तो दोष निवृत्ती जावन येता. ते पंचमहाऋषीन येतल्यार वारडीक लेट चिरडून जावच्या लेट नातले जल्लेल चिरडून दोळ्याक आतां बायलेक एबॉर्शन जावन गेले म्हणटाले तशें जावच्या पुरो नातले एक मनसमाधान म्हणलें ना लायफ लाँग ताका शिवाला आराधना हनुमंताला आराधना हनुमंताक जन्म नक्षत्रा दिस कल्लो सकर दिवचे शिवाक रुद्राभिषेक नातले बंडाभिषेक शिवाक करचे सकट बारी लाग शिवाक आमी वैष्णव वय जाल्यार शिवाकच करचे देखून शिव तुमकां हें दिता. आमी वैष्णव आराधक तेतून आमी विष्णूक आराधन करतले. लेट मॅरेज तुमगे मीत आशिल्लो लेट मॅरेज ते समस्या कसं तांतू लेट एक चेल्ली उणस ते प्रॅक्टिकल समस्या ज्योतिष्यांत कसले येता हें आसो ज्योतिषांत कशें म्हळ्यार एक लेट जावच्याक सप्तमारी रव आसल्यार वार्डीक लेट जाता पंचमारी शन आसल्यार लेट जाता तशीच कूज सप्तमार आसल्यार 12 कूज आसल्यार अष्टमार मंगळ आसल्यार वार्डीक जावच्या लेट जाता. आश्लेष नक्षत्र एक विचित्र विषय आश्लेष नक्षत्रांक
ते कसं म्हणत ना हांव इतली ताची बगी सोदून काडटा आसा जाल्यार तांचो कसो विशय म्हणून कळना आश्लेश नक्षत्र वार्डीक ओग्गे जाल्ले नाल्यार 43-45 शिवाय वार्डीक जायना तशी कृतिका नक्षत्र 22 वर्सां भितर तिका वार्डीक केल्ली जाल्ले नाल्यार 45 शिवाय वार्डीक जायना हे मेगेल स्वता अनुभव हांव सांगचें कळ्ळा मेगेली एकली भयणीक मेगेल अक्काक कृतिका नक्षत्र ती 19 वर्सां योग आशिल्लो आमी मालगाडी जाले शिवाय दाखली करना म्हणून पेंडींग दवरलें तिका मागीर 44 वार्डीक जाली भारी आश्चर्य तशी ಕೆಲವು कसं म्हणल्यार शास्त्रावट अनुभवान तू येता अनुभव निजाम न्ही शास्त्र एक्ट जाता सप्तमार तरी चतुर्थाधिपती सप्तमार आसल्यार चतुर्थ म्हळ्यार कोण म्हळ्यार लग्नाचे चतुर्थाधिपती म्हळ्यार आवसू तरी सप्तमार आसल्यार आवस सुद्धा जाल्यार वार्डीक जायना म्हळ्यार शास्त्र म्हणून सांगता मेगेल अनुभव प्रकार जाल्यार तशी करता म्हणून ताका जावची पर्याय सन्न पर्याय आसा ते केल्ले जाल्यार निवृत्ती जावन येता कळ्ळें तशीच ही सप्तमारी रवी आसा रवी म्हळ्यार कसले म्हळ्यार बापूस रवी म्हळ्यार बापूसूय जाता रवी म्हळ्यार तूं वार्डीक जाल्ले बायल मनशेलो संबंध नातल्यार वार्डीक जाल्ले दादलो मनशावट संबंध म्हण जाता तशें म्हण अपार्थ करचे ना ते कुटुंबीय दोश ताका सान विधानाचे पर्यारण आसा ते तुमी ज्योतिशालांनी व्हरून प्रत्येक संतांचे कडेन आश्लेश बल करे तेंकरे वार्डीक दिले का आश्लेश बलेनी न्हय निजाम आश्लेश बली नागदोश आशिल्ले हांकां नागदोश 9 मार आसल्यार नातल्यार हाजेर आसल्यार सश्टार आसल्यार सगळे नागदोश म्हणटाचे नंती न्हय मेन संततिकी नागदोष संततीक बाद दिता जाल्यार संततीक पित्र आले पित्रांक मोक्ष जायना जाल्यार संततीक बाद दिता इवन वार्डीकेकय पित्राल कालगट्टारे मित्र म्हळ्यार कोण म्हळ्यार बापूसू न्हय बापूसूल पशे मलगडेल कालगट्टारे बाद जल्ला जाल्यार आवसूल कुटुंबेन तो आवसूल अज्जील कालगट्टार बाद जल्ला जाल्यार ते बाद येता प्रकार भायर दिल्यार ते बाद आसा म्हणजे जाता 100% आसा इता म्हळ्यार मागीर सुमार जनांनी वाद विवाद करता वाद विवाद विशय न्हय आवसूल सायडाचे अमके ना म्हणून ते ती न्हय आवसूल सायडाचे येता बापसूल सायडाचे येता ते दोष क्रमप्रकार निवृत्ती केल्यार कसलेय तोंदरे ना जाल्यार इत्याक संतती जायना तुमी जातक मेळामेळे पळयता तांतूं बुकुटकूट पळयनाशिवाय बुकुटकूट इज ते कसं म्हणल्यार संतान अभिवृद्धी नातल्यार कुटुंबाची ग्रोथ हिंडर्ड म्हणून सांगता म्हळ्यार तांतूं देख्खे ना जाल्यार डिले जाता म्हणून व्यंकटरमणाल दोश आसल्यार इतकून तांचे जायना तरी आसता कळ्ळें व्यंकटरमणाल दोश म्हळ्यार अंगवण आसता तिरुपती नातल्यार तिरुपती काणी घरा भितर आसता ते सकट सम ना हे सगळं जाल्यार जाता ಕೆಲವು ಜನ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಆರಾಧನೆ करता पळय आता एक विषय मागीर ಮತ್ತೆ येयलो घरकड पुजून वर्सान वटलें कितलींय वर्सां देखून 40-50 वर्सां देखून पुजून येयले देवाक उपसून प्रश्न रायला म्हणून एक देवस्थाना व्हरून दिताचे सम येता देवस्थाना तुमी एक सान काणीक बरल्यार वर्सां पूर्ण जीवन पर्यंत ताका आराधन जाता म्हूण लेखला तुमी ना तुम्ही करचे तप्पू आलोचन करून येवका तुम्ही हे तुमकां कोणीय सांगनाचे ज्योतीश सांगताचे तुम्ही निमगेले तुम्ही कसं निमगिताचे तुमगेले तृप्तीक सांगताचे हो दिवे तो त्या देवस्थाना दिवे तो नाही आणि तुम्ही एक देवस्थानाचे एक अंतू असं प्रतिनिधी जाऊन असाची तुमगेले एक टर्म मस्त अनुभव असले मस्त सुमार जन घरले आराधन केलेले लक्ष्मी नरसिंहाल मूर्ती नागाल सगळं हाण दिताचे निजावन ते कशी देवस्थानांत ओड देवस्थानांत घटस्थाना देवा लोट दवरून पूजन करचे तांकां सांगायचे तुम्ही कसं सांगता म्हण आमी आमगे कोर्ण पुरजला आमच्यान करूं जायना म्हणून ताका कसं विधान म्हणून पळोवन करका शिवाय विसर्जन करून देवस्थाना दिले कुळे पांय तुमगेले प्रश्न येताले ते हाडायचे म्हणून हाडू जाता तुमकां हांव एक जनरली सांगचे जनांक तप्पू करूं नकाचे तप्पू करचे जाल्यार नातल्यार तसले करूं वचचे ना एक मनशान म्हगेले कस्टमरान हांव तुमकां सांगता नेपाळा गेले तेवढे लायक एक सालिग्राम मेळ्ळें म्हणून हाडलो एक दोडो सालिग्राम 25,000 रुपये दिवन भारी चंद आशिल्लो ते हाडलेले व्हडले प्रॉब्लेम जाले ते प्रॉब्लेम जाल्ले कसं जालें म्हळ्यार सांगची कसं जालें ताणें गळपास घेतलो पोजिशन आयलें गळपास घेतलो ताणें हांव ते दवर नका विसर्जन करी म्हळ्यार ताका कळ्ळी पण खंय तप्पू जालो सालिग्राम हाडलेलो देखून ताणें गळपास घेतली गे न्हय तागेले कर्मांत दोश आयलो कर्मांत दोश आयलो कस जालो 18 हाडून पुजूच्या नजे अशी तिरतळी ते कडेन हांव गेल्ले कडेन आमी कसले एक कहीं जो वच्चो न्हू कोणेय कसले दिल्ले केल्ले घरकाट हाडून नजे म्हणटा बाई निजावन हाडून नजे इथे म्हळ्यार आमगेले ग्रामदेव आतां कोड्याल तो व्यंकटरमण गी कोण लागीं आमगेले ग्रामदेव
ग्रामदेवाला आराधना इष्टदेवाला आराधना मात्र कर कशे वट्रासी सकडाला आराधना केल्या रे अजिरून जाता तुम्ही एक पन्नारी 14-15 बगे रांदा घेऊन जा डेली जेवचे जातो तुमका एक दीस संसार पडवे जेव येता नातल्या खंयची एक लाख दिसार जेव येता चौथी दीस जेव येता वट्रासी 14 बग 15 बग देवाला कुठं दवरून आराधन करून नज्ज म्हणाल नाही आराधन केल्या रे दोष येता कसं दोष म्हणून तुम्ही मेन कसं म्हणा कुलदेवा नंबूचे होय. ग्रामदेव इष्टदेव होय. पूर आणि गंगवण आमगे संगता गुरु- गेला गुरुवार्याल फोटो दवरका तेची गुरुवार्याल इथे दवरका म्हळ्यार सुमार जनाल जातक पळयतना गुरु शापू ब्राह्मण शापू सगळं दिक्केत जातकार ते कसं खातीर दिक्केत म्हळ्यार कसगी मलगड्याल निमती पुरयत बट्टा कसले उरलो ना शापुरो पुरयत बट्टान तप्प करून शापुरो नातल्यार कसले एक ब्राह्मणाक उरलो ना शापुरो गुरुला स्वाम्याला गुरुला आमगे सोम्याल्यांनी फोटो दवरका तेचे ಕೆಲವು जनाक एक एलर्जी म्हाका कळना तें सगळें आमी मस्त जना एज्युकेटेशन करूं जायना जाल्यार मस्त कष्ट हाजे ಬಗ್ಗೆ तुमगेले युथ जी एस पर्यंत खंयचे देवा कोडान कस कसं दवर येता म्हळ्यार तुमी जनाक एक प्रोग्राम दिवका म्हणून आमगेले रिक्वेस्ट गोपी भट मामाला इता म्हळ्यार आमी कितली कडेन पळयला ಕೆಲವು ಜನ ಬಂಗಾರ ನಾಗನಿ ವಿಸರ್ಜನ್ ಕೋರ್ನ ಹಣ್ಣಿದೆ ತಶ್ ಖರ್ಚು ಒಡೊಡ್ ನಾಗು ಖರ್ಚು ವರ್ಷ ಪೂಜನ್ ಕೋರ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಣ್ಣು ವಿಸರ್ಜನ್ ಕೋರ್ನಿಲ್ಲ ರೀತಿ ಸಮ दोष येतो केळा आणि मेन वर्डिकेंतू खंयची दोष दिसचे ब्रह्मा मेन वारडिकेंतू कशी म्हणारे वारडिकेंतू मेळामेळी पळयताना हांव सांगची कशी म्हणारे जनरली मेळामेळी ग्रहमित्वत्व असल्यार कर येता म्हणून सांगताचे जाल्यार ग्रहमित्वत्व आवटो भुकुटकूट आनी नाडीकूट जावूका नाडीकूट कित्याक म्हणून सांगल्यार तीन बामणाल ಒಟ್ಟು अन्योन्य जावन रावच्याक एकय बामणान बायले ಒಟ್ಟು अन्योन्य जावन रावच्याक जातक मेळामेळी असल्यार तुम्ही एक औषध अंत मनांत हाडका इथे म्हळ्यार जातकांत कसले दोष स्वया म्हण पळोवका जातकांत दोष असल्यार खंयची मेळामेळी पळयला ज्योतिष देवान सांगो दर्शनार ज्या वार्डीक डायवर्स जातली नातल्यार चेल्ली गळपास घेतली नातल्यार चाल्लो गळपास घेताला हे कारण कसलें म्हणून सांगल्यार आमी मागीर दुरुचे तांणी अशी केला हांनी तशी केला तांणी तशी करनाची अशी करनाची आम्ही करच्यो बेसिक एक दोष असता जातक मात्र मेळामेळी पळयचे ना जातक आवटू दश कशें आसा तागेल दश नातल्यार तिगेल दश ताका सपोर्टीव जावन आसवा हे सक्कड पळोवक हे सक्कड पळयनाची चाल्लो कोटी गटले आसा अमेरिका आसा अमेरिका तकून एमटेक जावन तो सोडून गांवांत गांव काम सोदीत केन्ना ताका काम मेळच्याक तो अमेरिका आसा म्हणल्यार खातीर वार्डी करच्यो तप्पू नातल्यार आमी वार्डिकेंत हे सकट पळोवका तांगेले कोटी आसा आमगेले कोटी तांगेले कोटीक समजत म्हणून न्हय जावन जातकांत मनकूट जावका दोन्ही ग्रहाचे दोष वार्डीक जाले 1 महिन्यानी जी पळय लास्ट फेब्रुवारी भितर एक वार्डीक जाले बारी बेस्ट चल्ली ती मार्च 19 म्हाका सांगता हांव आज राती गळपास घेता मगेल बामणा उठ समोच्चा ना म्हणून तशें मेळामेळी पळय न्ही मेळामेळी पळयला जाल्यार ते समोच्चा तांते एक बाद आशिल्ली निवृत्ती करना तेदन कोणा दुर्विताची तुमी चेल्ल्या दुर्विता गी चेल्लेकारा दुर्विता गी तेदन सामाजीक जावन मागीर लढाई म्हणून जाता चेल्ल्यांनी चेल्लेकारा दुरवचे चेल्ल्यांनी चेल्लेकारा दुरवचे कळ्ळें हे रेडी हे अशी कसं एक अपवाद तांचो न्याय कोण गेल्यार तशी जाता तशें जाता निजावन जातकांत दुर्द्वादश योग म्हणून आसा आणि मस्त जाण एक यंगस्टर म्हळ्यार हांव मस्त जाण विंगड विंगड एजाचे कॅटेगरीज पळयताचे यंगस्टराल एक सामान जावन प्रश्न आसता तांणी मलगड्याला निम्मीनाची जाल्यार निंबू जलशी करता लव मॅरेजाक कसा योग जावका जातकांत तूं लव मॅरेज लायक गुड क्वेश्चन लव मॅरेज कशी म्हणून सांगता ते तुमकां हांगा सोडल्यार मागीर तुमी म्हाका प्रत्येक तुमगेले चेडवाल जातक पळोवन मागीर मगेले हे न्ही जाल्यार तुमी कळ्ळें बट माम रवी बुधा म्हळ्यार तुका समज रवी न्ही बुध म्हळ्यार एफेक्शनली मॅरेज जावची ग्रह तांतू तरी विंगड ग्रह जाल्यार 100% लव मॅरेज जाता 100 म्हळ्यार सॉरी 100% इंटरकास्ट मॅरेज जाता कुज म्हळ्यार सुद्रांची वार्डी करून घेता राहू केतू जाल्यार क्रिस्तमांची वार्डी करून घेता शन जाल्यार नीच जाती कामवाली बाई से शादी करेगा कामवाली म्हळ्यार कसली काही गती वतना तिले लुटूय वाटीक जाता हे ग्रह गती कशी म्हणून सांगल्यार हे तुमगेले जातकार आयला म्हणून जाल्यार हे जातकाचे कुटुंबाचे दोष इत्याक दोष म्हणून सांगल्यार हेरिडिटरी कॅरेक्टर म्हणटात हक्क आमी सांगचे क्रोमोझोम फॅक्टर्स DNA फॅक्टर आमी तरेचे एक रवी म्हळ्यार बापूस बुध म्हळ्यार
निजावन कसं म्हणा बुध आणि रवी अफेक्शनली मॅरेज जाऊचे ग्रह रवी बुध ಒಟ್ಟಸುವೆ ಅದು ಚೆಲ್ಲಿಲ್ ಜಾತಕಾರ ಚೆಲ್ಲಿಲ್ ಜಾತಕಾರ ना जल्ला ಚೆಲ್ಲಿನ तर ಇಲ್ಲಿ ಚೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ पावला जल्ला ते 100% जाता लग्नाधिपती दोन्ही जल्ला दोन्ही वार्डिगे होगतो वापस जातक पळोका म्हणून ना तदाना आम्ही सांगचे ॲडवाइस कसं म्हणा जातक पळवून करायचं नाही जातक पळवून केलेले मेळा मेळेशील डायव्हर्स झालेलं असं इथे कतरी म्हणारे कुटुंबे दोष आडता अर्थ करून घ्यायचे त्यातून वार्डिके पशी पुढे तो दोष निवृत्ती केला रे 100% निवृत्ती जाता एच आमगेल यूथ ऑफ GSB चे लास्ट इयराचे मगेल फर्स्ट प्रोग्राम इकनो एक बायल मनशानं तेगेल दो एक वार्डिक करताना मगेल निमगेला हांव म्हणटा तेन्ना माये हांव शांतीने सांगता म्हण लेखून काय असा सल परिहार करे तेगेल मॅरीड लाईफ समजता म्हणून तेदन तांकां हांव कोण की बटममान म्हण की तें जावन गेलेलें नाही काय करची नक्की काय म्हणा तीन कर न्ही आतां कम डायव्हर्सार आसा ती म्हाका कत्त सांगता कसलेय करून सम करून दी यो म्हण कशी सम करचे एक चिल्लेल मनांत बामणाल ಬಗ್ಗೆ भयस म्हण जाल्यार नटल्या रे बाम म्हणू तिका सम ना म्हणू ते केच जाल्यार रे तिगेल मन आमी कशें सांगचे मनान तुला एक भीती कशी काडची कळवा हांव सांगचे तसले केसीस आयिल्ले आसा सांगता नमगनाची जात्तर ते धांवन येताच जात्तर धांवन येवची न्हय केन्नाय एक आतां कोणी सांगिल्लें आयकूं का कोणाय कोणाला लाभ एकत्र सांगची नाही निजावन दोष जन्मार येताना घेऊन येताच आणि एक चल्ली उदाहरण सांगता एक मम्मा दुवा एक विंगड जाते क्रिस्तमांच्या वाडीक करून घेतली जाल्यार ते दोष नाही त्या मालगड्यानी कसं की दोष केला असं तो दोषाक निन्न सालग तुगेला घेतली उशिण्याक वाडी समेत दिवचे म्हणून ते कशी म्हणून तुमगे जातकारी जन्मार येताना बरोवन आसा ताका कारण कसं आहे म्हणून आता वेळा मी योगा ಬಗ್ಗೆ चिंतन करताना औसूल आणि बपसूल जातकारी पंचमारी नीच ग्रह तावळ्या ऑलरेडी सांगलाय पंचमार्गी येत जाल्यार चेरडू वाल निमती दुःख कसलं दुःख चेरडू आम्ही सांगितलं ऐकस नाची विंगड जातीच्या वाडीक जावन वतलीची म्हणून अर्थ जल्लवा पंचमार राव असल्यार चेरडू ನಮ್ಮನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ನಟ್ಲೆ ಚೆರಡು ಆಮೇಲೆ ದೊಳೆ ಎದ್ರಾಕಜ್ಜಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಜಾವನ್ ಒತ್ತಲಿಚ್ಚಿ ಮಳ तक तुम्ही परिहार नव कर का परिहार करणं तिला काय पुणे केल्यार जातो ते परिहार सांगनाचे म्हणून सांगता आता जाले आम्ही गेले गावांतू एक इन्सिडेंट झाला लास्ट इयर 2021 ऑक्टोबर ಅಂತೂ ಶುಕ್ರಾದಿತ್ಯ ಸಂಧಿ ಶಾಂತಿ ಕೊರ್ಕಾಶಲಿ तिगेल बापूसು फेब्रुवारीದಂತೂ हार्ट अटॅक घेऊन गेलो या कर का म्हणून 2000 ಅಂತೂ बरोवन दिला जातक करताना 3 जन्मार येतानाचे ताणी करनी तीन सांगले कसले त्या ज्योतिषान नक्क म्हणा या ज्योतिषान करून ज्याला काय वाट नाही म्हणून गेलो कोणाला बापूसू कोणाला बम म्हणून गेलो हे पळोवन कर का ते कारण तुमगेल चेरडू आल निमती तुमकां बर जतगी नागी म्हणून तुमगेल जातकारी तुम्ही जन्मार येताना ते चेरडू आला हाऊस बापसून जन्मार येताना ते जातकार आसा ते जातक केतना काही पट्टी जायना जाल्यार शास्त्रांत परिहार सांगला देखून परिहार केल्यार प्रत्येक परिहार आसा आमगेले गुरुवर्याला आशीर्वाद घेवचे पळय पळय एकल्याला ताजे बस पळय तुमकां एक फोन नंबर वयर दिसता आसा कॉल करून तुमगेले कसले प्रश्न आसल्यार खंडीत एक डावट आसा म्हणजे खंडीत तुमी आमगेलो उलो येता निमगू येता प्रश्न मुखांतर कवडे म्हळ्यार गुल्लो घालताची ते कसले तुमकां डावट्स आसा म्हणजे खंडीत एक ऑन करून उलो येता आमगे लागीं सांगायचे कितली जन दोष प्रश्न दवरताना एक कॉलर आसा ब्रह्मा चेन्नईतल्यान एक कॉलर आसा आमगेलो तो नमस्कार हॅलो नमस्कार सर माझे नाव येवन राकेश राव उलयच हांव चेन्नईतून उलयता आज म्हाका मस्त संतोष कित्याक मला एकू कॉलर म्हाका तुमचो लायन मेळ्ळें हां सांगेत मॅम मागीर डावट कसो म्हणल्यार एक वर्सा फुडें मागीर अन्न केल्लो हां एक वर्सा ते उंटू कसो अन्न किंचे दिसा केलो एकादशी केलेलो हां हां एकादशी केलेलो मागीर म्हाका एक सपोज कधी कधी मागीर अन्नाल येतो कसा विषय आणि मागीर वृश्चिक राशी अनुष्य नक्षत्र तिशेच मागीर लाईफ म्हणून कळक हें तांकां एकादशी आन गेलें की तदनंतर वायट स्वप्न प्रयोजन स्टार्ट जाला तशें राशीतून पळयत की तांगेले मागीर अन्नाल सपन येतो मागीर अन्नालेची वापस वापस सपन येतो तुमगेले अन्नाल ना सरलेल तवळी तुम्ही तका क्रियाकर्म करताना एक धनिष्ठ पंचक म्हळ्यार ते नक्षत्राक शांती नातल्या एकादशाक एक शांती केलेली आसा ना अन्न न्ही तशें आमी गोकर्ण वचून पुरो करला ते नाही माम पळय हांव सांगता
तुम्ही ते अण्णान गेलेल्या क्रम प्रकार सुरू आहे श्राद्ध कर का बटमामा आपण ಮೆಡ್ರಾಸ್ ಆಮೇಲೆ ಕರ್ಲ ತೆ ಕರ್ಲ ಹಂಗಾಯ್ಕಾಚಿ ಕೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತೆದ್ದಾನ ಕಲ ಮೋಹನ್ ಭಟ್ ಮಾಮ ಆಮ್ಗಿಲ ಕೊಂಗಣೆ ಭಟ್ ಮಾಮ ಹುಡುಗ ಮೆಡ್ರಾಸ್ ಅಸ ತೆನ್ನಿಸ್ ಕರ್ಲ ओढ नाही जाल्यार दंची दिसा अंतू ताके धनिष्ठ पंचक म्हणटाचे म्हळ्यार अनिष्ट नक्षत्र शांती या तिथीची शांती तिथी दोष पडून कर का ते कर न्ही जाल्यार तांगेल आत्माक मोक्ष जायना आनी आत्माक सद्गती मेळना कळ्ळें ते कर न्ही जाल्यार शास्त्र प्रकार वर्स भितर तिनी मरण जावच्या पुरो नातले कसलेय हे सकट जावच्या पुरो तोंदरे सकट जावच्या पुरो मनशांती सकट वचच्या पुरो ते वपास एक तांकां एकादशी तिथी दोष आनी त्या दिस कसं नक्षत्र म्हणून पळोवन ताका परिहार वपास एक त्या वेळार ते नक्षत्र आशिल्ले दिसार करायचे समजावं लागता आणि मागीर वृश्चिक राशी अनुष नक्षत्र कशी मामत वृश्चिक राशी अनुष नक्षत्र अनुराधा नक्षत्र अनुराधा नक्षत्राक दोष ना जाल्यार एकादशी तिथी त्या दिस वार कसो आशिल्लो नाही नाही तांगेल अन्नाल जाल्ले मागीर नेमकी तसो तुमगेल तुमकां प्राय कितें जालें माम म्हाका 36 36 तुमकां तो शुक्रदश चलता जाल्यार तुमकां तो चतुर्थार शनी ಸ್ವಲ್ಪ डेस वर्स जागृत करून घेयाचे कळटा सायकल हे सॉरी स्कूटर सोडताना व्हेकल सोडताना नातले चमकून वताना कोणी मारून वतलेचे सब जागृत करून घ्यायची लागीं शिवा फॉरेन ट्रिप काय पण आसवे कसं विदेशात योग आसवा म्हण विदेशा वचचे प्रयत्न केल्यार वचत तुम्ही अनुराधा नक्षत्राक निजान विदेशा वची योगनी आसा तुम्ही प्रयत्न करायची तुमकां वाडीक जाला ना जाला ना मागीर ते कारण कसं म्हळ्यार तुमगेले एक देव आसा तुमगेले मलगड कोणी एक दुर्गे वनदुर्गे आराधन कोरना इल देवी आडत आसा तिक एक प्रार्थना कोरनू तिगेले सेव करायची समजावन येता मस्त संतोष मामा मस्त संतोष जय जय धन्यवाद थँक्यू धन्यवाद. थँक्यू तशी ते केलं राशी घालनाशी कशी केलं ते त्यांनी वृश्चिक राशी म्हणले वृश्चिक राशीक चतुर्थ शनी आणि तांकां शुक्रदश चलता आसत म्हळ्यार जन्मार येतना तांकां शनी दश बुध दश 10 वर्स शनी दश रफली धरल्यार 17 वर्स बुध दश 27 वर्स प्लस 7 वर्स केतू दश 34 वर्स आता शुक्रदश स्टार्ट जावन अशें बरो 36 म्हळ्यार 2 वर्स जाली शुक्रदश शुक्र सप्तमार आसा वय लग्नाक आतां दवरलेलें ताणें सांगिल्लें राशीक सप्तमार आसा शुक्रदश चलता शुक्रदश वायट न्ही त्या देखून ताणें वायट दशेक विदेशाक गेल्यार ताका बरें जाता इथे म्हणे थंय वचून ताणें भोगची कश्ट हांग भोगची कश्टा पशी व्हडली कश्ट थंय एक ताप आयल्यार नातले ताण येयल्यार उदक दितल्यार गती ना हांगा जाल्यार आम आसा नातल्यार कोणें आसाची ताणें पळयताचे हे ताप जालो न्हिदी देवा भायर वचूं नाका म्हणटा थंय विदेशा वतर तूं सांगिल्लें काय आयकूं न्हू तूं एक सॉफिस्टिकेटेड जैला वयता जैलच तें कळ्ळें फ्रिडम ना तशी ताका राशीक तशें देखीत मागीर ताका गणपत देवाला दोश आनी देखीत व्हड न्हय अनेक आमगेले प्रकाश म्हूण बेंगलोरांतल्यान कॉलर आसा नमस्कार नमस्कार भट माम नमस्कार उलयाचे म्हाका एक क्वेश्चन आशिल्लें हां तेका अशें म्हळ्यार मिगेले आनो ज्येष्ठ मासान तूं तदिगे गेलो आम आषाढ मासन तदिगे गेलेले आतां दोग जनाली वर्षिक ಒಟ್ಟು ಪರಜಾತ್ರ ಅಮ್ಮ ಲೊಟ್ಟೋಚಿ नाही ते निजावन करूनच कशें मत ते भटमामा जायत म्हणटाचे ते म्हळ्यार दाक्षिणाक निजावन तुमकां अनुकूल आनी असलेले विंगड विंगड करका हांव ते रिक्वेस्ट करचे ते म्हळ्यार तांकां निदान पावना ते तशें करचें म्हळ्यार म्हाळांत दोगालय एक विंगड विंगड दीस करून कर येता तुमकां तेजी ती कर जाल्यार म्हाळांत कर येता नातल्यार संवत्सर भितर कर येता जाल्यार विंगड विंगड करायची व्हडली खर्च जायना भटमामा दिवची एक दक्षिण मात्र तुमकां चड जावचें जाल्यार विंगड विंगड करायची ताका लायक फल आसा एकांतूय दही करूं नकाच आमकां सुलभ जाता नातल्यार ताजेर रांदप आनी खर्च वर्त म्हूण न्हय तुमकां देव ताजी भारी 10 वंट्यान लाभ करता तुमकां बरें जाता न्ही अनेक अशें म्हळ्यार दोन कडेन करूं जाता एका कोड्याला तूं हांव बेंगलोरांत येवच्या इनकन्विनियन्स जाल्यार हांव बेंगलोरांत तूं मिगे लंडन कोड्याला करूं जाता की नाही ते एक मलगड पुताक आनी धाकली पुता रायट बेटर दोग जणांन मेळून ते कर येता ते एक एकल्यान ताणें कर येता जाल्यार रायट आसूचे मलगड पुता मात्र आतां मलगड पुतान करय ना म्हण जाल्यार धाकली पुतान कर येता मध्याच्या अंगांनी रायट ना रायट न्ही इथं म्हळ्यार हांव चोच बेंगलोरांत सो बेंगलोरां भितर हांव सेपरेट जावन हावस बॉक्सूल करूं येता म्हणटा जाल्यार कर येता तुमी धाकली पुत की मलगड पुतो धाकलो कडेचो तुमकां रायट आसा तुमी कर येता तुमगे लंडन कर न्ही जाल्यार तुमी करो येता कांय तोंदरे ना
नाही ताणी जाऊ चुकून जाऊ ताणी मिगेल मध्ये चढणार ते केलं रे नाही ना तसं करून नज्जी नाही जाऊ ना दोन करून नज्जी नवा हो वय वय इथं मला कोणगी म्हणतात ब्राह्मणाला विचार कंक हेसला पुरे करतात ते पळायची तर सकडे निमून करू नकाची तुमगेला कुटुंब कुलदेव कुलभट मम्माला कुलाचे पुरोहिताला कुटुंब पुरायताला निमग्याचे नटले तसे करू नकाचे तक सांगायचे हांव करता नटलं तू करे तू ताड करचेला तर योचन मेळ्ळाय तुम्ही मला समजाव का कसले कोरून दोष बांधून घेऊ नकाचे आजची केलेले दोष वंश पारंपरे आजी काला पिज्जी काला आजी पुळी काला ग म्हणून त्यांनी मोलगड्यान गेला दोष तर तुम्ही बोगचो गळवा तशी दोष करतात ओपू नकाच हो तर ಒಟ್ಟು ಕೊಡ್ಚಾಂಗ वय ಏಕೆ ಹಂಗ ಏಕೆ ಖಂಡಿತ ಆಯ್ತು ಬಟ್ ನೋ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಮಸ್ಕಾರ थँक्यू सांगेत प्रभू तावळी कळलं तशी योग म्हण पळताना जातकारी हाऊस बापसूल जातकारी पंचमारी बाद असल्यारे ताजी सुरवेत अर्थ करून घेऊ का त्यांनी M.Tech शिकवायची B.Tech शिकवायची इंजिनिअरिंग शिकवायची डॉक्टर शिकवायचे ज्याला तांगेल निमती दुःख म्हणायला चेरडू हाऊस बापसू कसं जाल्ला रे खंचे विधानार दुःख येवच्या परो अर्थ जालना खंचे विधान हांव कसं म्हणून सांगचें मेगेला आजी प्रकार सुमार नमुने विधान येता काय न जातले चेरडू हांगा जातल्यार चेरडू घर सोडून वतले जे हाऊस बापसू घाल मारतले जे कितली चेरडू आसा हे वेद्य आमी चेरडू हांगा शिकयचे तशी न्हय ते जन्मार येताना हाऊस बापसून कसं दोष घेवन आयलांगी ते दोशा निमती हें सकट जावचें ते दोशाक परिहार करता दोश म्हळ्यार व्हडली व्हडली न्हय सन्न दोश आसा ते दोष परिहार करता समज जाल्लेले विवरण घेवन समज जाल्लेले ताका कसकस म्हण बटमम्माले निमगून नातले ज्योतिशाले निमगून परफेक्ट जाल्लेले मनशाले निमगून ताका परिहार करची खंडीत भर जाता आणि विंगड त्या मरणाचे योग त्या प्रमाणे कसं मरणाचे योग म्हणतात आता बटमम्मा निमगेले क्वेश्चन पळयाचे मरणा योग म्हळ्यार तूं कसले म्हण सांगता आता आश्लेष नक्षत्राचे लेख काढल्यार माय मरता म्हणून एक शास्त्र कोणें जाल्यार सांगताचे तशी नंती नाही एक कॉलर घेऊन त्या विषयार येता गोकर्णातुल्यान देवीदास म्हणून कॉलर आसा नमस्कार नमस्कार उलयाचे सांगा बटमाम कौटुंबिक परिस्थिती आणि आर्थिक परिस्थिती कशा असणार मुखारची कौटुंबिक परिस्थिती आणि आर्थिक परिस्थिती कशा समजा होणार मुखारच्या कोणाला निगेलीच तुमगेल कौटुंबिक परिस्थिती कशी आसा म्हूण मुखारी मुखार आर्थिक वय तुम्ही प्रश्नेर सांगता होता वय देवीदास कसा म्हणे तुम्ही देवीदास कामत गोकर्णांत तू रपची तुम्ही वय वय मस्त वर्ष जाली की गोकर्णात रबून वय वय जाल्यार कुटुंबे परिस्थिती ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಧನೆ ಕುಟುಂಬೆ ಭಿತರಿ ಕೇಳ ನಾಗದೋಷ ನೀ ಪ್ರೇತ ಬಾಧೆ ಸ ಪ್ರೇತ ಬಾಧೆ ಮಳೆ ನಿಮ್ಗೆ ತುಮ್ಗೆ ಲಗ್ನ ಕಾಯಿಲ್ ಬಾರಾರಿ ಕೇತನಿ ಮಾಂದಿ ಕೇಳವಾ ಕುಟುಂಬ ಕ್ಷೇತ್ರಾಧಿಪತಿ ಪಂಚಮಾರಿ ಷಷ್ಟಾರಿ ರಾವನಿ ಕೂಜು ಷಷ್ಠ ಮಳೆ ತುಮ್ಗೆ ಕುಟುಂಬ धनाधिपती वचून षष्ठार बसला दुड्डाक उणिना जाल्यार तुमकां समाजाला उद्योग असो मम्मा ना आता एक 2 वर्ष तेव्हा उद्योग ना नाव आहे नाके ना ना पळय राशी कसं सांगतं म्हणून ऐकायची दशमाधिपती अष्टम क्षेत्रವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ಕಾರಣ दशमाधिपती रवी अष्टमार आसा कारण कसं जालें म्हळ्यार तुमगेले जातक अंतू दशमाधिपती कर्म समना म्हणून सांगता कर्म समना म्हणून जाल्यार तुमगेलें नक्षत्र कसं जालें अश्विनी नक्षत्र अश्विनी मेषराशी अश्विनी नक्षत्राक तुमगेले 23 वर्सार एक पर्याय असेल केला की तुम्ही वय केला 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 23-6-29 चंद्रदश चलता सर चंद्रदश लायक आसा तुमकां एक वच्चा कामा वच्चा मन ना अशें न्हय वय कसं जाल्यार तुमी त्या कामा वच्चानातलें हें काम मेळटलें तशें कांय ना देवाल्याक एक प्रार्थना कर न्हू लायक जालेलें काम दवरून घेवका कित्याक म्हळ्यार लास्ट 10 वर्स साकून तुमी बारी प्रश्नेर आसाचे कळवा 2019 मे ನಂತರ 2022 ತಾಯಿ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಭೋಗ್ಲಿಚ್ಚಿ ಅತ್ತ ತುಮ್ಗೆಲ್ ಕಷ್ಟ ಮಳ ಶನಿ ತುಮ್ಗೆಲ್ या राशीक अश्विनी नक्षत्राक एकादशार शनी येयला त्या देखून प्रयत्न करायची गांवांतूनय परगांवां प्रयत्न करायचे कामाचे न्ही जावन येता
तुमगेला आर्थिक परिस्थिती बरी कष्ट असतं उशीन आणि करू नकास उशीन करला सिरकून पडतास जयत हॅलो हॅलो हां जल नवा बाय बाय येस थँक्यू तशी तावळ तुम्ही मरणाचे अजय आश्लेषाचे आश्लेष नक्षत्राचे म्हाका विसर नते त्यामुळे पाहिजे ना आश्लेष नक्षत्रांत माय मरता म्हणून सांगला वैशास्त्रांत जाल्यार मायेल जाता का परिहार करणी जाल्यार न्हू तीण मरचे आणि तीण मरक जाल्यार तिगेल बमणाल जातकांत विदुर योग जावका ना पण खंय मरता म्हणून सांगला रे वार्डी केल्ले कुठले मरक म्हणना 30-40 वर्सां भितर मरता त्या देखून ते चिल्लेल गुणा निमती मरचे नाही तेणे ते चिल ते आवसू चेरडुवाल जातका परिहार करणी जाल्यार माय मरतल आश्लेष नक्षत्रा निमती नाही मरचे आश्लेष नक्षत्र परिहार केल्यार माय आणि मरत म्हणायला नाही त्या शास्त्रांत तुमकां सांगला नाही म्हणून सांग तशी केलाव नक्षत्र विंगड शास्त्र सांगला ते सकड सांगले म्हणून जाल्यार तुम्ही मागीर जातक ज्योतिष म्हणून घेवन बसय सांगाचे आणि आश्लेष नक्षत्राचे परिहार कसले म्हणून जाल्यार तेद्दंत वास्तू सकड येता वास्तू तरी ना जाल्यार माय मरतलीची कळवा वास्तूचे इफेक्ट आस वस्तूचे इफेक्ट असतं ते ओके एक सुಳ್ಳ್ಯ तुलान चेतना भक्ता म्हणून कॉलर आसा नमस्कार नमस्कार भटमम नमस्कार उलयाची आम्ही दुयले पंचमारी केस हा एक परिहार कसं करूया म्हणून एक निमगुसे फोन केले पंचमार्के तू म्हणारे तिके एक गर्भाशया भितर सिस्ट फॉर्मेशन कळवा वल्डीक जाला वा ना ना तिका शिकता 19 इयर्स तिका तिक जोर पट्टा दुखी जावचे महिन्या टाइम सम नातून असूचे सक्कड असं कळवा ताक एक तिका गणपतीला आराधन करायचे गणपतीला एक दिब्रांकूर दवरचे नातल्यारी दिब्रांकूर उदकांक घालून ते उद्दार रात्रीच पिवचे मागीर अशोका राष्ट्र जेव्हा नातले दशमूला राष्ट्र जेव्हा एक 3 महिने घेवचे सांगायचे तिका पंचमार्केत असल्यार संतानाक तड आहे म्हणून शास्त्र संतानाक तड सपोज संतान जाल्यार संतान नाशವಾಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ म्हळ्यार दोळेद्राक कांय पुणी जातले तशे मागीर अन्य कडेन तो सांगता पंचमे शोकदायकाय म्हणून सांगला शोक म्हळ्यार कसले तिका उद्योग करचे कडेन प्रॉब्लेम जातले नातल्या गर्भाशयां प्रॉब्लेम जातले ताका DNC आनी करका म्हळ्यार शास्त्र सांगितलं तांकां बायल मनशां म्हळ्यार युट्रस प्रॉब्लेम इंटेस्टायनल रिलेटेड पायल्स तशी हांव सांगचे तांकां पक्काने आतां आवस न्हू प्राय जाल्ला ताणें आतां भित्ता आसल्यार तांकां एक टिप्स दिवन सोडायचे नहीं भिवका म्हणना बा सन सिंपल परिहार असो दिब्रांकूर राती उदकांक घालून ते दिब्रांकुरा उद्दा पिले ताका परिहार जाता मागीर गणपत देवाला आराधन करो जन्म नक्षत्र दिसू गणपत देवाक ते निजावन कशें येवचें म्हूण सांगल्यार तुमगेल कुटुंबा भितर मालगड्याल कुटुंबा भितर एक दैव आसा त्या दैवाल दोष ते दैव तुमकां खंयचे म्हणून ना जाल्यार ते सोड्याची गणपत देवाक एक आराधन करचे गणपत देवाल संकश्टी धरचे तुमगेल परिहार जावन येता दोशाक परिहार आसा परिहार नातील दोष ना ती ना खंडित तशी मागीर तूं अरिश्ट स्थान मरण स्थान म्हण खंयचे जातकान आता दोष म्हणजे तृतीयारी बाधक ग्रह असल्यार रोगस्थान म्हणटाच तृतीयारी शुभ ग्रह असल्यार बाध चड वायट ग्रह असल्यार एटलीस्ट बाध एक वखत आसा तृतीय षष्ठ अष्टम म्हणून सांगता तृतीय 3ನೇ ಮನೆ 6ನೇ ಮನೆ 8ನೇ ಮನೆ 12ನೇ ಮನೆ ಹಂಗ
शुभग्रह असलेला रे तुम्ही भारी जागृत करून घेऊ का. शुक्र चंद्र या सगळं असते, बुध तरी असलेला रे तुम्ही, गुरु तरी असलेलं तुम्ही जागृत करून घेऊ का. तुम्ही कसं कोणा काही जामीन राबचे गॅरंटी राबचे या सगळं करूनच जा. कोणाला बरंपणा काही वचनाचे, कोणाला चांगपणा कशा तुम्ही सिरकून पडताच. कळलं वा. तांतु नीच ग्रह असल्या रे तुमका दोष सकड निवृत्ती जाऊन येता. सुरवे कष्ट म्हणून दिक्केतल्या तृतीयार कुछ असा पाया गंटी दुखी माराय म्हणून वय कुर्टा फटी दुखी माराय वय ज्याला तक वक्कद असा ज्याला शुभग्रह वक्कद ना. शुभग्रह एक मनशाला जातकार तरी शुभग्रह असल्या रे तुम्ही ब्लँक चक्क दिला रे तुम्ही खंडित एक पटी जैला बसतलेच. तुम्ही कोणा काही गॅरंटी राबल्या तुमको जैला बसयता होता. शुभग्रह तितली पॉवर असा. शुभग्रह केदनाय वाईट करता, नीच ग्रह केदना काही वाईट करना, तुमका शत्रुत्व करून देना. शत्रू असल्या रे नाश करतो तो जाल्ल्या रे. आणि मजान ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಂದು ಕಮೆಂಟ್ करून प्रश्न पुरा निमित आसाची तुमका एक कॉल नंबर दिला त्या नंबरा उल्लयाची नंबरा उल्लोनु तुमगेल प्रश्न निमगिला रे तुम करेक्ट आन्सर मेळता. प्रति एक तुम्ही कमेंट पळोवचे ಸ್ವಲ್ಪ कष्ट एक एट अ टाइम तुमका गोतस. तसं ते कोण कसले क्वेश्चन असला रे फोन नंबराचे एक ऑप्शन असना फोन करायचे. एक कॉलर असतो ऑलरेडी. नमस्कार. नमस्कार हांव गणेश म्हणून बेंगलोराक उलयता आसा. उलयच मिगेल एक टेनंट आना म्हाका 1.5 वर्स भाटताना केस गेला त्या कशी तीर्थ कशी ते कोण प्रश्न घाल 1.5 वर्सां तो बाडी बाकेस हय आनी केस गेला हांवें केस घाल्ला ते कशी तीर्थ कशी करू का कसले दोष आसवा कसं नाही ते मग पळयता आसताची. बेंगलोर आशियो तुम्ही. हय बेंगलोरात विद्यारणपुरांत. तुम्ही एक देवीक एक प्रार्थना करून घ्यायचे तुमगेले कुलदेवीला. आणि तुमगेले तुम्ही काही घर असं पळयता जे वायुव्य दिक्कान एक चौडी केंपमगी गंगम्म म्हणलेली एक देवी आसा थंय वचून प्रार्थना करून घ्यायची. कळलं मग थंय एक मागणी करून घ्यायची. ते दुड्ड येऊ का म्हणून मागणी करून घ्यायची. येत दुड्ड जाल्यार लेट जाताले इथं म्हळ्यार जनांक अन्यकल्याला दुड्ड तांगेले असल्यार वाडिनातील दुड्ड नवा जस्ट एन्जॉय म्हणून कळला दिता दिनातील जाय ना नष्ट जावचे देखील ना जाल्यार तुम्ही एक तुमगेले घराचे पश्चिम वायू यार पश्चिम वायू म्हळ्यार उत्तर वायू येता एक मुखार वताना एक थंय चौडे केंपम्मगी गंगम्मा अशी एक देवी देखील येता. त्या देवीक एक वचून प्रार्थना करून घ्यायची आणि तिका तांतू दुड्ड आयला तिके काणीक घालायची. मागीर तुमगेले कुलदेवाक प्रार्थना करून घ्यायची. समजावन येता दुडवाके चेड तो सोडतो घर सोडतो म्हणून आता एटलिस्ट दुड्डू मेलचे बाकी भाड्याच्या विषयी मागीर घर पुणे घर तुम्ही ताका नोटीस दिल्या सोडतो तो सोडता नोटीस दिला कोर्ट केस आसा हा जाता सोडून दिता तो येता केद जेवच्या पुरपट मग साधारण म्हाका आजी केदनाय कोर्टानी केस म्हळ्यार कशी म्हणून सांगता. कोर्ट तर केदन जाता म्हणून शास्त्रार सांगू जायना. आता निमगेल्या प्रकार आणि 1 वर्ष केस तंटल तुमगेला जाल्यार तुम्ही एक काम करायचे तुम्ही थंय वचून मागणी करून घ्यायची आणि तुमगेले जातकांत कसले परिहार करणी जाल्यार करायचे ते समजावन येता. कुलदेवस्थान वचून आयल्यांची हा पेरे ते उल्लो नित्यार्थ करायची. एक तंतु मिडिएटर क्रिस्तांवांचे शितक येता नातल्यार एक नायत शितक येता विंगड जाती येता त्या मिडिएटर सम करून दितालो तुम्ही उल्लोन सम करून दियाचे. ओके जयत थँक्यू. म्हळ्यार ಶನಿಯು ದ್ವಿತೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಾಧಕಾಧಿಪತಿ ಗುರುನವ ವ್ಯಯಾಧಿಪತಿ ಗುರುನವ ದುಡ್ಡು ಏನ म्हणून सांगना ದುಡ್ಡೆತ್ತ 28 वर्ष शनी ताई म्हटला नवा तसे असं हा तसे जातकाक परिहार मतील विषयवन्ना करताना कसं कळताचे म्हळ्यार आमकां त्या सांगणे मागीर कोणी कसं सांगताचे ते परिहार नाही. परिहार न्याय जालाल परिहार करका परिहार करनाशे. आणि सुमार विषय असता. सुमार विषय म्हळ्यार केदनाय जनाल मात्यान तुका कांय पण आसता तशें करूनच जाय. सम करून गेल्यार प्रति एक योग कोणालाय योग भंग जायना. जातक तरी वायटच जाल्यार ताका एक आसा देवाल्यागी मागणी करून देवाल्या सम करून येवका शिवाय दुसरें कसलेय करूं जायना. योगा ಬಗ್ಗೆ सांगताना तशी जी पंचमार राव असल्यार ताका पंचमार राव म्हणटाना सर्प नागदोष म्हणटाचे. नागदोष न्हय तो सर्प शाप. विष्णू देवाल सेव करका विष्णूक तुळसी माल दिवची ते सकट गेले तुमगेले चेडवांक बरें जावन येता. ताजे अर्थ तेंचे संतान जायच ना चेडू जावच्या डिले जाताले संतान चेडू आमकां दिक्करिसी होगतारे म्हळ्यार सकट योग पंचमार राव असले तांकां मात्या कणकण हांगेक मात्या संकटशी आसताले मात्यान एक सू कंबिलवरी जाताले तो नागदोश म्हणटाच.
सांगायचं आमगेला तो आता आषाढ आता विंगड जातीच्या आता आटी म्हणस होय. आता या वेळात आणि काम होणी करचे कसं ताजे कारण त्यांनी मला तांगेल पितृपक्ष म्हणून दवरला आम्ही माळांतू कशी कसं करण्याची की गुड क्वेश्चन आम्ही माळो त्यांनी आटी तशी तिथलेच तांगेल पित्रांक सकड त्यांनी वाडापाणी करचे आटी तो त्या देखून त्यांनी करण्याचे तांकां सोनं जाता रिलायक आम्ही कशी म्हळ्यार माळांत कसले चांग काम करण्याचे जाल्यार निजावन आम्ही पुशांतय करण्याचे म्हळ्यार आमकां एक शास्त्र आसा आता आमी त्या सकट सोडला पुशांतनी आमी करताच कळ्ळें पुशांत कसं म्हळ्यार नव कसले घेवचे नव कसले करण्याचे म्हणून तें शास्त्र तुमकां बामकां न्हय म्हणटाच कळ्ळें अनुकूलक कंत शास्त्र अनुकूल की शास्त्र ओके असे अनेक एक 10 मिनट आसा 10-15 मिनट आसा त्या 15 मिनटान तूं युटिलायज करून घेयाची आनी कशें म्हळ्यार ही कॉल करून निमगे याची कॉल करून तुमकां एक नंबर आसा खंडीत तुमी कॉल करून उलो येता अवकाश आसा यूट्यूबान कमेंट पळोवका फेसबुकान कमेंट पळोवका कमेंट पळोवन आंगे लागी उलोवचें बारीक कश्ट तशें देखून कॉल करून उलयचें नाही निजावन कशी म्हण जाल्यार एक समनिर्धार करून घेवन कसल दोष आसा त्या सकड हें सम केलें जाल्यार कसलेय बाद जायना आनी लास्ट टायम सांगला वास्तू विशय सांगता जाग घेताना घर घेताना पळोवन घेवका एडवायस न्हय निजावन आमी बरें जेवका आमी कसगी करून कसगी जाल्ला म्हण आतां पळय त्या मनशान भाडे दिनी म्हणून भाडे दिनी तेका आसतलें म्हणून सांगल्यार आगेल दोश त्या मनशाल दोश अर्थ जाल्ला आमी ते हायलायट केलेलें न्हय दोश आसा देखून ते आमकां देव थंय आमकां केळी दवरता देव म्हळ्यार सगळ्याकय वयर एक देव आनी आमगेले गुरुवर्य म्हणटाचे तांगेले अनुग्रह नातील आमगेले कसलेय जाला आमी कसलेय करच ताजे नंतर भटमम्माले अनुग्रह जावका भटमम्माक मन दुखयचें नज भटमम्माक मन दुखयल्यार कसो जाता तो कसलेय लेखतालो ताणें सांगका म्हणना मन एक केरळातून एक कॉल आसा नमस्कार नक्षत्र आविट्टम नक्षत्र आता वेळू कशी म्हणून निघची बघे मागीर चिरडू दोग जण तांगेल बावी पती मना करची बघे कसं नक्षत्र मये आविट्टम अविट्टम 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 नक्षत्र बारी लायक आता धनिष्ठ नक्षत्र म्हणटाचे ताका अविट्ट नक्षत्राक आता 7.5 शनी चलता आसा कुंभ राशी गी मकर राशी कुंभ राशी कुंभ राशीक आता 7.5 1.5 वर्ष जाल्ले आता आनी 5 वर्ष शनी आसा शनीक एक लागी शिवाल देवस्थानांतल्या रिणांतल्या हनुमंताल देवस्थानाचे प्रति शेनवार एक तिळेल त्याला तो ना पकर गांवांतून तुमी तागेले नांवार दियाचे तो परगांव आसले तुमी दियाचे नातल्यार हनुमंताल देवस्थाना एक कल्लो सक्कर दियाचे तुमकां बारी बरें जावन येतालें आनी ताका एक कुंभ राशीच्या 2 वर्स आसतना परिहार आशिल्ले 20 वर्स आसतना एक परिहार आशिल्ले कर न्ही जाल्यार ते कराचे ताका बरें जाता कुंभ राशीचे लायक मलगड्या सकड लायक मर्याद दिवन आनी उलयतालो चल्लो जावचेल्ली जाव मलगड्याल मर्याद आनी लायक करून हें घेतालो कळ्ळें लायक करून करायचे कसले आसल्यार समजावन उत्तर नक्षत्र विशाख नक्षत्र पडमा विशाख नक्षत्राक विशाख नक्षत्रात पंचमार शनी पंचमार शनीक पंचम शनीक एक शिवाल देवस्थानांत प्रति शेनवार तिळेल त्याल दिवचे तीळ आनी गोड मत्ते वळसून तोळकळा घालून गायक दवरचे साक केळे न्ही गोड गायक दिल्यार जाता हे दियाची एक प्रति वार करायची 7 शेनवार केल्या पुरो 1.5 वर्स करका म्हणना बारी बरें जावन येता शनी दोष आनी कांय ना ಚೆಲ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ರ ತಿರುವೋಣಂ एक आता तुम्ही चेल्लीले पूर जन नक्षत्र सांगले विंगडा कॉल मेळना तुम्ही कार्यक्रम जत्तरी प्रभ मम्मा फोन करा नंबर सांगता ओके देत नवा हां यस तुम्ही एक नंबर सांगून सोडायची मागीर नंबर 94 हां नाही एक मिनिट तुम्ही कॉल दवरायच मागीर तुम्ही कॉल दवरायचे 94 प्रोग्राम पळयाचे प्रोग्राम 92345 अप्पा सांगायचे 92 94 ओके हे प्रभ मम्मा नंबर आणि कशें म्हळ्यार आता तांणी म्हणलें शनीची ಬಗ್ಗೆ सांगताना हांव एक सांगचें शनी सगळ्यांकय बाद दिना मकर राशी कुंभ राशी धनुर लग्न सकड तांकां शनी राजयोगकारक मिथुन कन्या लग्न तुला लग्न वृश्चिक लग्न तांकां सकड शनी बार दिना सिंह लग्नाच्या हांकां सिंह लग्न कर्कट लग्न हांकां सकड शनी भारी बाद दिता जागृत करून घेवका बाकी कोणाकय शनी तितली बाद दिना बाकी ग्रह घात दिता इथे म्हळ्यार ग्रहाचे योग कशे म्हळ्यार लग्नाक चतुर्थाधिपती पंचमाधिपती केन्नाय राजयोग दितालो फुडें सांगला मागीर हांव ज्योतिष दर्पण आयिल्लो तावडी हें सांगला
काय देखून शनी सगळ्यांक भयेत भिव का म्हणणं अयो म्हाका 7.5 शनी म्हाका ते म्हण शनीक परिहार करायची समजावून येता शनीक परिहार म्हळ्यार शिवदेवस्थाना वचून करायचं होय एक हुबळी तुलाना पुरंदर प्रभू म्हणे कॉलर आसा नमस्कार हो ನಮಸ್ಕಾರ ಭಟ್ ಮ್ಯಾಮ್ नमस्कार उलयाच मॅम उलयाच ನಮ್ಗೆಲೆ ಇದು ಸಂಸ್ಥೆ हा 2019 ಜುಲೈ ಇಂಟು ಬಂದ್ केले मला विद्यासंस्थे अंगसंस्थे मेन संस्थे विंगड सर हा जाल्यार अंगसंस्थे जावन आशिल्ले 15 वर्स तकून ठेवून नायिल्ले बंद केले एका पट्टी हा म्हणताना आतां आशिल्ले पुरे काम आशिल्ले तो पुरे काम आनी पुरे केले वय हा आता म्हळ्यार आनी मुखार सून म्हळ्यार आतां आमकां तें काम ना गेला हा तशें जाल्यार मितीन आनी मुखार सून कशी आतां प्रयत्न केल्यार ते म्हाका पडोवन गेलतात नंतर म्हणताना काही गेल्यार ना आता आनी मुखार सून कशी आनी आमगेले ह्या कशी म्हळ्यार खातीर निमगूट खातीर केलेले ऐकत आहे सांगे अंगसंस्थी तुमगेले वेदा आमगेले संघ संस्थे म्हळ्यार ताका दोन्ही संस्थेक म्हळ्यार ताचे पळोवन घेतालो एकलोच आनी चांग जावन ठेवून नायिल्ले पक्कानी आमगेले ह्या बंद जाल्यार आमकां आन्नेकांतू मेळत म्हळ्यार आनी विश्वासानी आशिल्लो जाल्यार ताका दिनी ते एक प्रॉब्लेम कसं म्हळ्यार नागदोषक जोर देखीत ते संस्थेसूल जाग्यार एक नागनाश जावन गेलो नातल्या नागाक उज्ज लागिलो तशें सगळें देखीत तण उज्ज दिता आनी तण लासून वता नाग लासून गेलो नागदोष सगळें देखीत कळ्ळें नागाक परिहार करका नागाक परिहार करका तेका कसं आता म्हणटा तांणी कसं म्हणाले तांणी थंय काम आशिल्लें तांकां आतां काम गेलां तांगे तुमगेले पर्सनल फ्युचर कशी म्हण नांव तेव्हाही असं आणि त्या पकाने जायतो दोन्ही स्टार्ट जाला रावपास तांकां तेय काम मेळटा संस्थे स्टार्ट जावच्याक आनी काही 1.5 वर्स वताय त्यामुळे तांगेले कमिटमेंट मस्त आसा कळवा ताजे बग्गे पब्लिका सांगून तुमगेले प्रॉब्लेम कशें म्हळ्यार तुमी एक अंगवणांनी सांगिल्लें आसत ग्रामदैवाक आनी तुमगेले हायगुळीक कळवा हायगुळी तुमकां बाधकर आसा कळवा आनी तुमी तुमगेले चौंडिगी चामुंडिगी कसं आसा ताका एक प्रार्थना करून घ्यायची तुमगेले दुसरे उद्योग पळया तुमी कळटा दैवानुकूल आसा दुसरे कडेन उद्योग पळयाचे समजावन येता जय धन्यवाद धन्यवाद 2019 कोरोना पीक थे नाही तांगेले प्रॉब्लेम इंगडता 20 हंगेले जुलै 20 स्टार्ट जालो तशी पळयतना शास्त्र कशी म्हण सांगल्यार शास्त्रांत योग आनी फुडें बरयला योग तरी समकर न्ही जाल्यार तुमी खंय समजोवचे तुमी लायक पॅन्टा आमगेला आनी पॅन्टा शिवाय न्ही जाल्यार पॅन्टा आमगेला हाडा मात्र म्हणून लायक जाता तशी शास्त्र केन्नाय जन्मार येताना तुमी कसं जाताची तुमगेले चेडूं कसं जाताची तुमकां कसं येता कसं जाता म्हणून सकट बरयला आज्यान पिज्जान करून दवरलें येयलें लायक नाही तुम्ही केलं कसं रोल म्हळ्यार तांचो बरो नासता आनी कशें म्हळ्यार तुमकां फोन नंबर आमगेले कोण ज्योतिशी येता की तांकां प्रोग्रामाचे मध्य सांगताचे आमी ते सूर केला इता म्हळ्यार लास्ट सांगचे आशिल्ले पुरे लास्ट दवरताचे 5 निमिश तुमकां कळ्ळी आमगेले जे बुधन न्हू गौडो सारस्वत ब्राह्मण आमगेले बुधन समाज 7:55 दवरताचे लास्ट ज्योतिशाला नाव नंबर पळया म्हूण तशें इन बिटवीन हांव नमून कितें करचें तांणी सगळे प्रोग्राम पळोवका म्हूण येता म्हण आमी नॉलेज येवका म्हूण करचें ब्रह्मा तशें तांणी सगळे प्रोग्राम पळयला मान तांकां कळटा निजावन हे प्रोग्रामा निमती हांव युथ ऑफ GSP खंडीत हे म्हूण कृतज्ञता सांगता ते म्हळ्यार कितलींय जन युथ ऑफ GSP निंदी तांकां बरें जाल्लेलें आसा कितलींय जनान म्हगेले सांगिल्लें आसा तुमगेले प्रोग्रामा म्हगेल न्ही टोटल युथ ऑफ GSPचे प्रोग्राम तांकां भारी लायक एक जाला तांकां लायक बरें जाला बेंगळुरांतल्यान अशी ज्योतिष प्रोग्राम जातना लायव्हार एकलीन कॉल केल्ले ज्योतिशांत निमगेला नांव अशें अमके टायम भितर जाता म्हणून सांगिल्लें सोयरीक जाल्ले तशी तीन थँक्स ज्योत खातीर ज्योतिश दर्पणा लाईव्ह जावन फोन केला तशी बारी खुशी जाली त्यामुळे एक प्रोग्राम मस्त जाणाक चांग करता म्हणून सांग ते मात्र नाही बट मग तांणी निमगिताचे तांकां करेक्ट एक ज्योतिशाले नॉलेज मेळना तुमी कितलींय जाणां इंट्रोड्यूस केलाय कळ्ळा आमी तांकां एक ऑप्शन दिलें पूण तांगे लागीं ऑप्शन नाशिल्लें आमकां तांकां ऑप्शन दिल्लें आनी आमकां येयल्यार कसं म्हणल्यार प्रामाणीक जावन प्रमाण आता मक्काच मस्त जाता तुमगेले प्रकार लायक ज्योतिष कोण म्हणून सांग कोण कशी फोन करता म्हणून आमकां कळना तशें म्हणून हांव सांगचें आमगेले ज्योतिश दर्पण प्रोग्राम पळयाची तुमकां कोण जावका तांकां घेयाची हांव कोणाकय पर्सनल जावन हांव रेकमेंड करना सगळ्यांक सकट जंदर कमोण ना कळना जाल्यार हांव तुमगेले इतले रिक्वेस्ट करचें समज जाल्लो परिहार समज नाल्यार करायचे जावं कोण परिहार कोण हांव तें केला हें केला म्हणजे काली एक म्हणाले आमी
गोकर्ण तुझ्यान केला म्हणून कसं परिहार जाऊ का ते करणं तिला आम्ही केला म्हणा कसं सांगचे तशी म्हाका तुझ्या अमके रोगाक अमके वखद म्हण आसा अमके रोगाक अमके वखद म्हण आसा सुमार आसा टायगर बाम आसा झंडू बाम आसा विक्स आसा सुमार नमुने आसा जाल्यार लागची खंयची म्हळ्यार जावं कळ्ळा त्या देखून हांव सगळे वर्साक म्हगेले कळकळी विनंती यूथ ऑफ GSB निमती सत्य सांगल्यार सगळ्यांक एक ज्योतिषा नॉलेज जावो वास्तू नॉलेज जावो नातले हस्तरेखे नॉलेज जावो शास्त्राचे नॉलेज सुमार मेळ्ळा पंचांगा विशयी मेळ्ळा त्या देखून निजावन आमी यूथ ऑफ GSB चिरऋणी जावन आसताची खंडीत चिरऋणी म्हणून सांगूं येता आमी अनंतानंत तांकां आमगेले कृतज्ञते मंजेश्वरा तर्फे तशी एक कॉलर आसा ಬಹುಶಃ आनीक 5 निमिष आसा 5 निमिषांतू वय एक कॉलर आसा प्रभा नमस्कार नमस्कार हा नमस्कार मुगे धुवे खातीर तिगेले लग्ना खातीर निंगीता केरळांतू खंयची गांव केरळांतू खंयची गांव मिगेन आलपी आलपी ओके तिगेने धनुराशि पूर्वाषाढ़ नक्षत्र धनुराशि वर्ल्ड विषय प्रश्न गेले राशि गेले 93 until born 21 January 20 कळ्ळें 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 पळयताची राशी घालून पळयता आसाची एज कितली तिका आतां अभी 29 जाता 29 तिका ह्या वर्स भितर वाडीक जावं का मागीर एक कसं म्हळ्यार हांतू राशीन तूं सांगता ती इश्टशील तिका इश्टशील चल्लो एक इश्टस म्हणून सांगता सपोज इश्टशील चल्ल्या ಒಟ್ಟು तुमकां सकट मन असल्यार कर येता जातक परत पळोवन कर येता कळ्ळा जातक परत जावं का हांव सांगचे जाल्यार तवळी तिगेने इश्टशील चले म्हण तिगेने तागेने इश्ट आसता न्हय म्हण कसला आतां ती इश्ट आसवा तिका चेल्लेन फेवर कळा चेल्लेल फेवर चेल्लेले आसा जाल्यार ताका कसं की भंय आसा कळ्ळें तें तुमी कसं म्हणून समजून भंय म्हळ्यार तागेले घरकडचे ओपता की ना म्हळ्यार शापरो तें तुमी पळोवन ताका जावं जाल्यार मुखार सियाची खंडीत जावची हातू जावचेची सॉरी तप्पटू नका लव मॅरेज म्हणून सांगला लव मॅरेज म्हळ्यार तुका कसलें इश्टपट्ट कल्याणाचे येनद म्हणून सांगता अर्थ जाल्लो हय ದೈವಾದಿಕ ಪೂರ್ವಾಷಾಢ ನಕ್ಷತ್ರ ನಾಲಾ ಮಡത്തിൽ വേള ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നകൊണ്ട് നാലാം മടത്താൽ അഞ്ചാം മടത്താ വച്ചാൽ दोन्ही वर्ष दैवाधीन असते का तुम्ही केदनाय करियत राशी ऋषण येला देखून आता वाटिके 2 वर्ष 2025 उरले केदनाय जायत म्हणून सांगता ओके ओके थँक्यू 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 तशी प्रोग्रामामध्ये ಅಂತೂ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಸಂಗಿಲ್ಲ ಸರ್ आणि कसले मजजना कश मला लाईव्ह अंतू ಕೆಲವು जिंगूच जायना ಕೆಲವು प्रश्न जायना ऐकता ಕೆಲವು आम्ही काय आन्सर सांगू जायना नाही जाऊ तशी म्हणताना प्रोग्राम जत्तर जलारी तुम्ही कॉल कर येता तशी प्रभा मी 1 घंटे पळयताना उलयताना 1 घंटे जाल्ले तशी इतली वेळ तुम्ही 1 घंटे जाल्लो कळली न्ही जावन कळली होय तशी मस्त टॉपिक आसा तशें म्हणताना हांव टॉपिक घेवत नाका जनाक ಸ್ವಲ್ಪ आमी मस्त शिकोवचा प्रयत्न केला कॉल घेयनी मस्त एपिसोडांत मध्यंत तशी कॉल घेवचे ऑप्शन दिलेलं आहे तशी ह्या 1 घंटे अवधीन मस्त विचार तुम्ही सांगितलं आसा जनाक माहिती मेळ्ळा म्हण लेखता तुमकां यूथ ऑफ GSB चॅनलांतल्यान अनंत अनंत धन्यवाद तशी अखेरीक आमगेले विक्षकांक आजी जुलै 5 तारीख 5 तारीख आजी आज एक इन्सिडेंट जाल्ले दनपारा कर्नाटकांतू सरळ वास्तू म्हूण एक ज्योतिशी तागेले एक हत्ये जाल्ले तागेलेची एक भक्त म्हूण सांगून म्हळ्यार सुरवे न्यूज अंत कशें येयलें म्हळ्यार तागेले भक्त म्हूण सांगून येवन ताका मारल्या म्हूण सांगून फस्ट न्यूजांतू कसो एक मेसेज येयलो म्हळ्यार ज्योतिशान तान सांगिल्लें कसो आसा की ते जायनी म्हूण सांगून ताका मर्डर केल्लें म्हूण सांगून म्हणटना भारी बेजार जाल्ले इता म्हळ्यार आमगे लोक खंयची हंता ते वचून पावताची म्हूण सांगून ते वास्तश्य बरो ज्योतिश्य बरो कसं सांगिल्लें जायनी म्हणून एकल्याक दिश्य मारता अंताक पावलेत न्हू म्हणून एक सुरवेक बेजार जाल्ले जाल्यार मागीर क्लॅरिटी मेळ्ळें कसो म्हळ्यार
त्या एक जागे संबंध पावन आशिल्ले तांगेले एक बेनामी आस्ती पर्सनल कसकी गलाट आशिल्ले तांकांनी ते कोण मर्डर केला की तांकां त्या निमित्त एक हें घटन जाल्लें म्हणून हांव कसलें सांगता म्हळ्यार ज्योतिष्य म्हळ्यार आमगेल्या जिवनांतू आमी कितले अडवडसूं का दोनीचे ज्योतिशी म्हूण कोण आसता तांकां कितली गौरव दिवं ते दिवंक जाता पक्कानी आमी तांणी सांगिल्लें जाय न्ही म्हणलें कुडले आमगेले कसं की हे म्हण लेखचे ग्राचार म्हण लेखचे ते सोडून आमगेल समाजांत बिलकुल तसले एक हंताक वचून पावनाशी म्हण लेखता आज त्या घटन जाल्यार देखून तागेले एक आत्माक कोण ते सरळवातीशी चंद्रशेखर गुरुजी तागेलें नांव भोवशा म्हाका मनांत तातूंत उडगास येना सडन ह्या लायवांतू तागेल्या आत्माक सद्गती मेळो म्हूण ह्या संदर्भारी हांव प्रार्थना करता तशें हे कार्यक्रम पळयला तुम सगळ्यांकय देव बरें करो नमस्कार.